विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. अंदू देशात जातीय जनगणना जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत बुधवारा जातीय जनगणनेक मान्यताय दिल्या. मूळ जनगणने वांगडा ती जातली म्हूण माहिती मेळटा. दिस इज अ हिस्टॉरीक डिसिजन्स. म्हाका दिसता पयले फावटी म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक खुबशे फावटी गोंयानूय बी हाजी मागणी आशिल्ली. एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो. सोशियल आनी इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर हांव मान्य मोदीजी आनी ताचे पुराय कॅबिनेट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. मजगती गोंयांत कास्ट सेन्सस करचो म्हूण मागणी करपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी निर्णयाक येवकार दिला. बंद देशभरातले जे सगळे घटक आहा, बारीक मोठे सगळे घटक आहा, त्यांची जाती निहाय जनगणना करपाची ही अत्यंत गरज असली. जेन्ना आमी जाती मानतात, सगळे मानतात ह्या समाजान, तेन्ना तेजी जनगणना जावप हें अत्यंत गरजेचें आसता. तेका लागून हांव सगळ्यान पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आनी सरकाराचें एकूण सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. 1931 ही ब्रिटीश काळान सर्वे जाल्ली, तेजे उपरांत ही सर्वे जावंक ना. जे जाताले तो सेन्सस जातालो. सेन्ससान ह्यो गोश्टी सगळ्यो येनात. हे जे काल जो इतिहासीक निर्णय जालो की जाती निहाय हे जे जनगणना जावची अशें डिसिजन घेतलें, कॅबिनेट डिसिजन जालें, ताका लागून हांव आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर अमित शहाजी यांचे हांव दोगांयचें मनाकार्दांतून हांव तेंचें कौतुक करतां, तेंचें अभिनंदन करतां. तशेंच आमचे मुख्यमंत्री तेणें आमकां उतार दिलें आनी ते उतार म्हणटा केवळ 15 दीस सुद्दां जावच्या पयलीं हो सेंट्रलासून निर्णय जालो. धर्मशाले हांव दोतोराच्या उतराचें अभिनंदन करतां की तेणें उतार दिलें आनी हें काल डिसिजन जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.